नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी दक्षिण गोय आयोजित आयच्या या पत्रकार परिषदेत सगळ्या पत्रकार बंधूंचे आम्हाला स्वागत करता. पयर 25 जून ह्या दिसा ब्लॅक डे म्हणजे फक्त काळो दीस नाही, म्हणजे ताजे ट्रान्सलेशन, पण काळो किट्ट दीस. भारताच्या इतिहासान भितरलो काळो किट्ट दीस असो त्या ब्लॅक डे हाजी याद करपा खातीर देशभरान जाल्ल्या अत्याचारांची आणि भारतीय संविधान म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनाचो जो खून जाल्लो हाजी सगळ्यांक याद करून दिवपा खातीर पयर 25 तारखेक देशभरान भितर हो ब्लॅक डेचे कार्यक्रम जाले सगळे खातीर. कोणी म्हणूंक शकता की अरे ते इतले पन्ने कित्याक याद करप परत परत, पण एक गोष्ट आमी विसरून जायना. दोज हू फॉरगेट देअर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट. म्हणजे जो आपलो इतिहास जर आमी विसरले जाल्यार न चुकता त्या इतिहासाची परत पुनरावृत्ती करची पडटा आणि परत राज्य आमच्या देशाच्या घटनेचो खून जावंक जायना, कॉन्स्टिट्यूशन हे मिसयूज जावंक जायना म्हणून आयच्या पिढयेक सगळ्यांक याद करून दिवपाची गरज आसा की ह्या देशान हाजे पयलीं कितें जाल्लें आसा. आनी ताका लागून एमर्जन्सी जावं किंवा हाज्या पयलींच्या काँग्रेस सरकारांनी केल्ले ब्लेटंट व्हायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जावं, हे परतून एकदा तुमच्या सगळ्या मुखार हाडपा खातीर आमचे मदीं आज आमचे नावेलीचे माननीय आमदार उल्हासबाब तुयेकर हेय आसात. हांव तांचे कडेन मागतां की तांणी हो विशय तुमच्या मुखार मांडचो. नमस्कार सगळ्यांक. तुमकां खबर आसतली की 25 जून केल्ल्या 25 जूनाक आमी ब्लॅक डे हो आमी मनयलो. कारण 50 वर्सां जालीं. 50 वर्सां पयलीं 21 जून 1975 ह्या दिसा इंदिरा गांधीन ह्या देशाचेर आणीबाणी लायिल्ली. आनी आणीबाणी लावपाचें कारण कितें सांगलेलें की तेणी राष्ट्रीय सुरक्षा ही धोक्यांत आसा हें कारण फुडें काडून तेणी 352 एक कलम लावन तेन्नाचो जो राष्ट्रपती आसलो फखरुद्दीन अली अहमद ताका फुडें काडून तेणी रातोरात ही आणीबाणी लायिल्ली. आणीबाणी लावपाचें कारण आसलें की ती इलेक्शनाक तेणी जी इलेक्शनाक उबी रावल्ली त्या इलेक्शनाक तेणी गैरवेव्हार करून ती निवडणूक जिखलेली. आनी तेन्ना जयप्रकाश नारायणान तेजेर कोर्टान केस चलताली, अलाहाबाद कोर्टान. आनी ती कोर्ट तेन्ना डिसिजन जालें की तिका इलेक्शन लडोवपाक मेळपा ना 6 वर्सां. आनी आपल्या हातींतली सत्ता ही वयता ह्या कारणां खातीर तेणी ती आणीबाणी लायिल्ली. तेच्या उपरांत 21 म्हयने ही आणीबाणी उरली. ह्या 21 म्हयन्यांक जावं पत्रकार जावं रेडिओ अशें खंयच्याय हेजेर तेणी कांयच उलोवपा जायना. लोकशाहीचो एक तरेचो खून म्हणजे बंदी हाडलेली. आनी कोण जो कोण उलयता ताका भितर उडोवपा लागले. RSSचेर बंदी हाडली. जे आमचे जॉर्ज फर्नांडीस आसलेले, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी अशे कितलेशे आमचे लिडर आसले. त्या लिडरांक त्या टायमार भितर उडयल्ले कांय कारण नासतना, कारण ते सत्य उलयताले म्हणून. अशा ह्या 21 म्हयन्या नंतर जेन्ना मागीर आणीबाणी काडली गेली तेच्या नंतर 1977 सालांत लोकसभेचें इलेक्शन जालें. आनी ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक रायबरेलीसून इंदिरा गांधी खुबश्या मतांनी हारली आनी आमचे मोरारजी देसाई हे पंतप्रधान जाले. आनी पयर आमच्या पार्लमेंटान ह्या विशयी एक चर्चा आसलेली आणीबाणी विशीं. तेन्ना काँग्रेसचे जे खासदारांनी खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी एक चूक मान्य करूंक जाय आसली की 50 वर्सां पयलीं आमच्या पार्टीन जी चूक केल्लेली, लोकांचेर अन्याय जाल्लो तो, पूण ते समर्थन करपाक उबे रावले. आनी ह्या खातीर आमी निशेध करता तेंचो. आनी तेन्ना जें कितें केलां तें योग्य न्हय. कारण त्या वेळाचेर जें कितें लोकांनी सोंसलां 21 म्हयने, लोकशाहीचो त्या टायमार खून जालो. लोकशाहीच नासलेली, सगळे अधिकार इंदिरा गांधीन आपल्या हातीन दवरलेले. आनी याद करपा खातीर आमी परत प्रत्येक वर्सा आमी काळो दिन आमी मनयता. पूण खंय तरी काँग्रेसवाल्यांक खंय तरी पोटान दुखता. पूण तेंच्यांनी मान्य करूंक जाय की त्या टायमाचेर खरेंच हें एक विरुद्ध लोकशाही विरुद्ध एक डिसिजन जाल्लें.
आनी त्या खातीर गेल्ल्या 1-2 दिसां पयलीं पार्लमेंटान तेजेर चर्चा जावपाक एक प्रस्ताव आसलो. त्या चर्चेक तांच्यांनी जे कितें धुडगूस घातलो, समर्थन करपाचो प्रयत्न केलो, त्या खातीर आमी ताचो निशेध करता. फुडले सविस्तर आमचे शर्मदान सांगचें पडटा. देव बरें करूं. उल्हासभर, आतांच उल्हासभाईन जशें सांगलें, पयरूच पार्लिमेंटान सुद्दां नवनिर्वाचित आमचे जे स्पीकर आशिल्ले हांणी जेन्ना इमर्जन्सीच्या विरोधान जेन्ना ठराव घेवपाचो प्रयत्न केल्लो, खरेंच म्हणजे जर तुमकां कॉन्स्टिट्युशनाच्या बद्दल खरेंच इतले आदर आसा आनी तुमकां कॉन्स्टिट्युशनाची जर चिंता आसा, म्हणजे जितलें नाटक तुमी करतात तितलीच जर खरीच तुमकां जर चिंता आसा, जाल्यार तुमी मान्य करूंक जाय आशिल्लें की हय, केन्ना तरी पयलींच्या तेंपार आमच्या पक्षा कडल्यान चूक जाली आनी आमी ताचे खातीर दिलगिरी व्यक्त करतात. पूण न्हय जाल्यार जी चूक जाली ताजें समर्थन ते आज करतात आनी ताका लागून स्पिकराचोय तांणी विरोध केलो. म्हाका खरेंच सांगन दिसता, हीच काँग्रेस जाणी 75 म्हणजे 75 फाटी कॉन्स्टिट्युशनान भितर अमेंडमेंट घडोवन हाडले. ह्याच काँग्रेसीन 1947 ते 2014 जोपर्यंत तांची सत्ता आशिल्ली, मदीं मातशी केन्ना तरी 1-2 टेन्युअर नाशिल्ली, पूण जेन्ना 1947 ते 2014 मदीं जितली काँग्रेस सरकारां आशिल्ली, ह्या काँग्रेस सरकारांनी 90 वेळा 90 टायम्स हे मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 ह्या आर्टिकल 356 90 वेळा मिसयूज केलो आनी जी विरोधी पक्षाची जी सरकारां आशिल्ली ही सरकारां बरखास्त केली. खंयच्या तोंडान तुमी कॉन्स्टिट्युशन धोक्यान आसा, कॉन्स्टिट्युशन वाचयात म्हणून हातान एक तांबडें पुस्तक घेतात आनी जी नाटकां करतात. खरेंच सांगन दिसता की कॉन्स्टिट्युशनाचे जे लोक उलयतात तांचोच एक उमेदवार तुमी सगळ्यांनी पळयलें, तुमी सगळ्यांनी आयकलें स्वताच्या कानांनी. व्हिडिओज आज पासून सुद्दां पळोवपा खातीर उपलब्ध आसात. ह्याच काँग्रेसीचो एक उमेदवार हांगा उबो रावता आनी जाहीर सभेन भितर कॉन्स्टिट्युशनाक पब्लिकली इन्सल्ट करता, कॉन्स्टिट्युशनाक न मानपा सारकी विधानां करता, कॉन्स्टिट्युशन आमच्या हड्ड्यार मारलें, माथ्यार मारलें, अशा प्रकारचे. म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन हे कोणाचे तरी दुसऱ्यांचे, आमचे न्हय, हे दुसऱ्यांचे आनी आमच्या माथ्यार मारलें अशा प्रकारचे स्टेटमेंट्स करतात. आनी सगळ्यात व्हडली मोकरी आमी जाका म्हणुया, ड्रामा, की तोच मनीस हातान ते तांबडें पुस्तक घेता आनी पार्लिमेंटान भितर सरता आसतना फोटो काडटा. म्हणजे लोकांक इतले पिशे समजतात काय कितें? हीच काँग्रेस ज्या काँग्रेसीन आज पर्यंत फक्त आपलं राजकीय पोळी भासपा खातीर फॉर पॉलिटिकल बेनिफीट, ओके, पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर तुम्ही पॉलिटिक्स करतात न्ही, करचें जरूर, पूण एट वॉट कॉस्ट? हे पॉलिटिक्स आपले साधोवन घेवपा खातीर तुम्ही फॉरेन फोर्सिसा बरोबर हातमिळवणी करतात. जॉर्ज सोरोस सारको मनीस जो आमचे इंडियेची इकॉनॉमी काबार करपाक फुडें सरिल्लो आसा, हाजे कडल्यान फंडिंग करून घेवन तुम्ही हांगा राजकारण करूंक सोदतात. चायना विच इज आवर आर्च एनिमी. आज जे आमचे डोकलाम विषय जावं किंवा आमचे जी बाउंड्रीज आसात, ह्या बाउंड्रीजाचेर आमकां सगळ्यांक खबर आसा चायनाचो कितें स्टँड आसा. ह्या चायनाच्या बरोबर तुम्ही छुपे करार भितरल्यान करून हांगाचे सरकार डिसलॉज करपाक सोदतात. तुम्ही विरोधी पक्ष सगळे एकठांय जरूर येवचे, पूण हे एकठांय येता आसतना फक्त भारतीय विरोधी पक्ष एकठांय येवचे. फॉरेन फोर्सिसांक तुम्ही एकठांय घेऊन तांच्या बरोबर जर संगनमत करून तुम्ही ह्या देशातले सरकारूच न्हय, या देशाची प्रगती, या देशाचो विकास, हांचो डेव्हलपमेंटाक जर तुम्ही आडे येवपाचो जर प्रयत्न करतले जाल्यार तुम्ही हांगच्या जनतेक पिशे करूंक शकनात. आमची भारतीय जनता ही थोडी भावार्थी, रोखडेच सगळ्या गोष्टींनी ते विश्वास दवरतात. ह्या इलेक्शनाक खूप मोठे नॅरेटिव्ह पसरावपाचो प्रयत्न जालो की भारतीय जनता पार्टी ही जर सत्तेन आयली कॉन्स्टिट्युशन बदलतले. अरे जाणी 90 फाटी आर्टिकल 356 मिसयूज केले, जाणी 75 फाटी कॉन्स्टिट्युशनान अमेंडमेंट्स केले, जाणी कॉन्स्टिट्युशनचे प्रिएम्बल चेंज केले, हे लोक म्हणतात की बीजेपी चेंज करतली. अरे बीजेपी इज द पार्टी विच हॅज अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्युशन. या कॉन्स्टिट्युशनाक आमी आमचो होली बुक म्हणतात आणि ह्या बीजेपीचेर तुम्ही नॅरेटिव्ह पसरावपाचो प्रयत्न केलो की बीजेपी वॉन्ट्स टू चेंज कॉन्स्टिट्युशन, बीजेपी वॉन्ट्स टू फिनिश रिझर्वेशन.
खंयच्या आदाराचेर? आणि ह्या आदाराचेर तुम्ही हांगाचो समाज फोडपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां काय पडून गेल्लें ना की समाज फुटलो जाल्यार देशाचें कितें जातलें? समाज फोडपाचो तुम्ही प्रयत्न केलो आणि ह्या समाज फोडपाच्या प्रयत्नांतल्यान तुम्ही आपली राजकीय पोळी भाजून घेतात. ह्या सगळ्या गोष्टींचो आज आमी हांगाच्या निषेध करपाक सोदतात. लोकांक तुम्ही थोडे दीस आपल्या नॅरेटिव्हजांनी पिशे करूंक शकतात, पूण लोकांक दिसता जें कितें घडटा हें सगळ्यांच्या मुखार आसा पळोवपाक. तुमच्या माध्यमांतल्यान आज हाचेर थोडोसो उजवाड घालपाचो प्रयत्न आमी हांगा केल्लो आसा. तुम्ही हांगा सगळे आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक मुद्दम हाजीर रावले, हाका लागून तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं. एक मातसो